दिव्यवाणी 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 Ergan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. Jesu Krista te mogaच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक 23व्या संध्याकाळाचो आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज सप्टेंबराची तारीख 10 एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा गणिका कुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा आमी आयकूनची सुवार्ता एजेकेल प्रवाद्यांतावन रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतावन माथेवाच्या वांजलातावन आनी आमी वाचन किर्तान समज सारकें आमची काळजां मनां उगड पवित्रत्वेच्या सक्तेन तूं आमकां बरो ही सुवार्ता आमकां नितळ करून दी, मात्र न्ही आमकां हर एकल्यांक भलायकी लाबोवन दी. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. एजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान वाचत आवाज वर 33 ओळ 7 ta 9. एजेकेल चॅप्टर 33 वर्सेस 7 to 9. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका हे परी आयलें. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्या पासो राखणो कसो नेमला. म्हज्या तोंडांतलें एक उतर तूं आयकतलोय तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय. कोट्या मनशा तूं कोरेंस मरतलोय अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार आनी त्या कोट्या मनशान आपले सालीक पाट करूंक ताच्या कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जाशी जाल्यार तो कोटो मनीस आपल्या गुन्यांवांक लागून मरतलो. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण त्या कोट्या मनशान आपल्या सालीक पाट करूंक तूं ताका सत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपल्या सालीक पाट करिना जायत जाल्यार तो आपल्या गुन्यांवांक लागून मरतलो, पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. अंतर्गीत श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारूण करिनाकात. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तारणाचें कडप जावन आसलेल्याक वाखाणया. अर्गां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारूण करिनाकात. येया सरपडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळटा तो हिंड. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारूण करिनाकात. आज ताचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार अरण्यान केल्ले बरी तुमची काळजां धारूण करिनाकात. थंय मेरीबांत आनी मास्सांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत्कार्यां देखलेल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारूण करिनाकात. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचत. आवाजवर 13 ओळ 8 ta 10. रोमन्स 13 8 to 10. भावां भयणीनो, एकामेकाचो मोग करचो. या एका रिणा भायर कोणाच्या कसल्याय रिणांत तुमी रावा नाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळटा. प्रद्वार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, सोरिनाका, पेल्यांच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसात जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशांत ते सुमेस्त आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना. देखून माया मोगान आसा नियम शास्त्राची संपूर्णता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्त ते सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटचें म्हणयारपण आमच्या ताब्यान सोडून दिलां. सर्वेस्पराक जय जय. सुवार्ता माथेवा प्रमाणे आवाजवर 18 ओळ 15 ta 20. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्सेस 15 to 20. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हूण जालें.
पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुज्या सांगाता आपोवन व्हरू. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकय आयकना जायत जाल्यार तो एक अनभवर्त्या बरी वा सुंकागारा बरी म्हणून लेखून ताका सोडून सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगतां, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गीय बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गीय सोडून आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरले दोग जण एक मनाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मोदगात. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, सद्या काळाच्या 23वा हो आयतार आज आमकां दिली वाचपां आमी आयकली. हे वाचपाचो नियाळ दिवचे पयलें हांव अखेरीच्या उतरांत हांव काण घेवंक आशेतां. म्हाका देवान प्रेरण दिल्लें तुमचे कडेन हांव वांटून घेतां. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरले दोग जण एक मनाचे जावन, दोग जण एक मनाचे जावन, एक स्पिरिताचे जावन, मोगान भरलेले जावन खंयचीय एक वस्तू मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. कित्याक जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मोदगात. पळया, म्हाका उडास येता, आमी ल्हान आसतना आमकां सगळ्यांक कुटुंबाचें मागणें आसलें. 7 जाणां 12 जाणां 16 जाणां आसल्यार ह्या आमी कुटुंब बाप्पू मावशी सकट सांगाता आसली पयलीं कुटुंबां, थंय मागणें आसलें. खंय दोग या तेग सांगाता आसतात थंय सोमी आसलो आनी थंय आशिर्वाद, बेसांव, कृपा, फेकोवन हें सगळें आमी पळयलां. आज आमी कितें उदरगती, अभिवृद्धी आमकां जाल्या जाल्यार आमकां आमच्या कुटुंबांत सोम्याचें आशिर्वाद आनी तें मागणें जावन आसलें. तर हें मागणें देवान आयक जाय जाल्यार ह्या मागण्यांत आमकां आमी मागलें मेळ्ळें जाय जाल्यार आमी कशें आसा जाय, कितें स्वभाव आमचें तें आसा जाय, एक व्यक्ती कसो आसा जाय, ताचे विशयान आयचें पयलें वाचप आनी वांजेल आमकां उजवाड फांकयता. देवान कोणायकी वायट जा म्हणून रचूंक ना. गॉड नेवर क्रिएटेड फॉर अस टू बी विकेड. नो, देवान रचूंक ना. त्या खातीर एजेकिएल प्रवादीत एक स्पश्ट संदेश देव दिता. कितें म्हळ्यार सर्वेस्परचें उतर म्हाका ह्या परी आयलें मनशा कोता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्या पासून राखणो कसो नेमला. म्हज्या तोंडांतलें एक उतर तूं आयकतलो तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय. एक प्रवादी इगर्समाता आज आमकां सत्राय दिता, वाचपां सत्राय दितात. आमी मिसा कोसांतल्या सत्राय कशी मेळटा आमकां, आमी आमच्या सुसंवसारांत जियेल्या सत्राय कशी मेळटा आमकां. त्या खातीर देव सांगता, खोट्या मनशा तूं खरोच मरतलोय अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी त्या खोट्या मनशान आपल्या सालीक पाट करून ताच्या कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जाशी जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. जावं पुरो म्हज्या पिरगजीन तो खोटेपण करते आसा ताका हांवें सांगसय. जर तर सांगून ह्या एटलीस्ट मिसाक ये, तुजें जिवन परिवर्तन कर, देव तुजो मोग करता, मागीर येना जाल्यार एखाद्या वेळार हांव सांगना जाल्यार हांव जबाबदार जातलो ताज्या आत्म्याक. तुमी उडासाक आसा जाल्यार इब्रिव घरा बरयल्या पत्रांत 13व्या वस्वरांत आमी वाचता, तांणी आत्म्याच्या लेख दिवंक आसा, प्रवादांनी दिवंक, अपोस्तल दिवंक आसा, आमी दिवंक आसा. त्या खातीर आवय बापाय दिवंक आसा भुरग्यांच्या आत्म्याचे लेख. कित्याक म्हळ्यार तुमी मलगाडी कुटुंबान एखाद्या वेळार तूं ताका सत्राय दिशी जाल्यार आनी तो सालीक ताच्या कोट्या सालीक पाठ करिनासतना मरत जाल्यार तुजो जिवान सयतलो आनी तो आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो. म्हळ्यार
हांगा आनी एकल्याक तिदूंक बदलावणेक आपोवणे दिवंक आमकां हर एकल्यांक देव आपयता. कित्याक ताच्या अनकारान तो बुडोवन आसतना ताका भायर हाडूंक हर एकल्यांनी प्रयत्न करूंक आसा. आनी हें सुवासप तुमी तिसऱ्या वाचपाचेर ह्या किर्तनाचेर पळयल्यार सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आज आयकशात जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाकात. खोटो मनीस खोट्यारपणाच बरो कारण तो दारूण काळजोसो जाता. आज दारुणा येता मोवाळे आयके जाय आमी आनी त्या वेळ आमकां देवाची दयाळायेचो अनुभवू आमकां जाता. केदळा आनी हें सगळें किर्तन आमकां सांगता सर्वेस्पराची स्तुती गाय जाय, सर्वेस्पराचो ताळो आयक जाय. ताच्या ताळ्या प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत जिये जाय म्हणून आमकां हें किर्तन आपोवणें दिता आनी आमची काळजां आमी दारूण करूंक नजो. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांती आमी एझेकियल प्रवादाच्या वाचपास उजवाड पळयता. पण आमी म्हणटा पोरण्या सोल्ल्याचे संपूर्णता जेजू कशें संपूर्णता हाडटा पळया. आमकां कळीत आसा पोरण्या सोल्ल्यांत देवान रचतना आदावेवेक रचलें आनी थंय तांकां जल्मलो कायन, ताजे उपरांत आबेल, ताजे उपरांत सेत. कायन कोटो जाता आनी आबेलाक लगड काडटा. लगड काडटना देव एक सवाल विचारता, कायना तुजो भाव खंय आसा? आनी तो कायन म्हणटा, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो गी. वय आमी हर एकलीं आमच्या भावाच्या भयणीची राखणो जावन आसा. कित्याक आज एकलो म्हज्या कुटुंबान नास जाता जाल्यार, म्हज्या बिरगतीन नास जाता जाल्यार, म्हज्या वाड्यान नास जाता जाल्यार ताका आमीय जबाबदारी जावन आसा. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो आमी एकामेका खातीर मागोवंक आसा, मात्र न्ही एकामेकाक आमी बुधबाळी सांगोवंक आसा बोऱ्यान. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजू आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो, तुजो भाव सूख करीत आसा जाल्यार वचू आनी ताची सूख तुजे आनी ताच्या मदें गुटान ताका दाखोवन दी. ते आग्यान न्ही, बसा सांगाता, बसा मोगान बसा, सांगा. केदळ आमी आमकांच तक शिता, आमी ल्हान जाता, देव आमकां वर्तो करता. त्या खातीर तो येवन वो येवन न्ही, देवाच्या मोगान आमी वचोंक आसा. आनी तो तुका आयकता जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हूण जालें, तुमचो मोग पाटी आयल्या बरी जालें. पूण तो आयकना जायत जाल्यार पळय तुमच्या काळजां दारूण करशात जाल्यार तूं कितें करा, दोग या त्यागांक तुज्या सांगाता आपोवन व्हरू. हर एक फिर्याद दोग वा ते साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. दोग या ते कोण ते इल्ले मानेस्त व्यक्ती, इल्ले सोसायटी समाजांत सगळ्यांक न्याय दिवचे बरी आसले व्यक्ती, तुजे मित्र, दोगांकी समजो सारके उलोवचे व्यक्ती. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. सभेक म्हळ्यार तुज्या इगर्च्या वडिलांक कळय. आनी तो सभेकी आयकनात जायत जाल्यार थोडे आयकनात, एकल्याक तो सांगता आयकनात, दोगा तेकाक आयकनात, सभेकी आयकनात. तुमकां उडास आसता जाल्यार एझेकियल प्रवादी कितें म्हणटा, खोट्या मनशां जातलो, विकेड जातलो तो. त्या खातीर ताका सोड सोड अनुभवार्थ्या बरी वा सुंका घरा बरी म्हण लेकून ताका सोड सोड, तुका कितें करूं जायना. आनी तस जाल्यार निवासी जंय हेब्रिव घरा बरयलें पत्र 16 वोड 4 वाचा पळया. हिब्रू 6:4-6 एक पोटी देवाच्या लागीं येयली पयस गेल्यार कितें जाता म्हण थंय बरोवन आसा. देखून शिसांक सांगता जेजू, सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, कितें तुमी संवसारी सोडयता तें सर्गी सोडून आसतलें. बांद म्हळ्यार कितें, आमचो माया मोग, आमचो एकवट, एकतार, भाऊ बांदावपण हो बांद. आनी कितें सोडयतात जावं पुरो. शिसांक दिलो अधिकार, तांचे तें अस्कत काय तुका बोक्सूंक पदवी आसा आनी तशें देवाच्या मोगाक तांकां पाटी हाडूं पदवी आसा, हें सक्कळ ती पदवी तो दिता. ताच्या उपरांत तो सांगता, तुमच्या भितरले दोग या तेग एका मनाचे, पळय दोग या तेग एका मनाचे जावन, झगड्यान न्ही. खंय द्वेश आसा, हागे आसा, मोसर आसा, तें देव मागणें आयकना. देवाची प्रसन्नता, द प्रेझन्स ऑफ गॉड वोंट बी देर. त्या खातीर आज आमी घरा मागण्या बसतना बिरगतीच्या कुटुंबांत, ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत, वाड्या जमतींत आमी सक्कड मोगान सेवेच्या स्पिरितान आमची कुटुंबां, आमची बिरगस कुटुंब, आमचे वाड्या जमती, आमची कुटुंबां बांदून हाडी जाय. हा सडप कितें जाता म्हळ्यार आमच्या घरांनी जावं पुरो सडप परत गांवांनी इंडिविज्युअलिस्टीक एटिट्यूड, म्हळ्यार हांव म्हजेंच काम, डोंट डिस्टर्ब मी. तो आयलो, ती आयली, ही आयली, तांचें काम केलें, मागणें ना, कितेंय ना, तें कुटुंब नास जाता. सस्तीक जिवीत ओडोन घेतात. आनी त्या खातीर आयच्या उद्गारान सांगली ती उतरां तुमी आयका, बारीक सोबीत उतरां.
क्रिस्त ते सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. त्या खातीर क्रिस्त ते असल्यार आमी राजी जाता. ही बरी खबर प्रगटचे म्हणयारपण आमच्या ताब्यान सोडून दिला. तर हे म्हणयारपण आमकां हर एकल्यांक आसा. म्हणयाराकी आसा, काजाऱ्यांकी आसा, हर एकल्या म्हणयारपण आसा. ते आमी करूंक आसा. आमी आमच्या बावतिजमांत हांवूच म्हणयारी. आनी सांत पावल आमकां सांगता, भावा भयणीनो, एकामेकाचो मोग करचो. ह्या एका रिणा भायर कोणाच्या कसल्या रिणान तुमी रावं नाकात. हाचो आमकां रीण आसा. आमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. पळया, प्रवचन करूंक सुलाभ. ते मोग करूंक येतना आमकां एक ब्लॉक, अडचण, अडकळ जाता. आमचे इगो सोडना, सेल्फिशनेस नेचर, स्वार्थ सोडना, आमचो अहंकार हे आमचे ते अशें एटिट्यूड हट सोडना. आज कितलींशीं कुटुंबां हटान नासल्यांत, तांच्या एटिट्यूडान नासल्यांत, गर्वान अहंकारान नासल्यांत, स्वार्थ वरवीं नासल्यांत. कारण कितें? थंय मोग ना. आज देवाच्या मोगांत आमी आसात जाल्यार पळया कित्याक पेलेसो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. तुम्ही कितलीय मागणी करा, खंयच्याय सांता भक्ताच्या पांयान दाळाव वसा, 9 दीस नोवेना आनी 10व्या दिसा फेस्ताक वसा, जर आमी भितर कोटी जावन आसा, जर आमच्या भितर समाधान या राग क्रोध मोसोर हागे झगडे अन्याय अक्रम दूर जियेत हांव, हे सगळं व्यर्थच व्यर्थ, ताका ना अर्थ. आमी उपदेशाकान सांगल्या प्रमाणे. त्या खातीर तो सांगता सगळे नियमशास्त्र पाळटा. उपदेश खंयचे? प्रदुवार करिनाका. आज जेजू आमकां सांत पावल सांगता कित्याक म्हळ्यार आज प्रदुवार एका एकल्याच्या कुडी विरोध करचे ना पाताक आनी तेजी कूड नाश करता. जिवेची मारचे उतरांनी करण्यांनी गॉसिप स्लँडर म्हणटा आमी, या अबॉर्शन. चोरी नाका, वस्तू चोरच्यो, या तांचे पयशे काडपाचे पाटी दिना जावचे. पयलींची वस्तूची आशा, आशाय आमकां निराशा करून पावयता. हे आनी हेर खंयचेय उपदेश आसात जाल्यार घरचेच उपदेश तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. आज तुजो तूं मोग करताय, तुका म्हाका हें जेवण जाय, हे काण जाय, हे वस्तू जाय, हे म्हजें कशें तुजें म्हूण आसा. तो आनी एकलोय तुजो भाव म्हूण चिंत. समपुरो मोगाच्यो भाव भयणीनो, आमी हर एकली बाबोयणी. त्याच खातीर आमकां पापा फ्रांसिसान दिल्लें तें पत्र न्ही, फ्रातेली तुत्ती. आमी सकळ बाबोयणी, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आनी तेन्ना सांत फ्रांसीस आसिसी सांगूंक लागलो, सगळी प्रकृतींत रसनांत आमची भाव भयणी जावन आसात. आनी तसलें चिंतप आमचें तें, म्हणजे देवाचेंच चिंतप आमचें तें जाय. आमची मोती व्यर्थ चिंतपांनी पाड जावंक नजो. त्या खातीर उपादेश तुजो करताय तसो पेल्याचोय मोग कर. ह्या एका आदेशांत ते सगळे आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना, देखून माया मोगान आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. आमकां जाय माया मोगो. पळय, करोड दिल्यार मेळना माया मोगो. आज थोड्या कडेन पयशे आसात, दौड सगळें आसा, पूण तांकां न्हीद पडना, माया मोग ना, पती पत्नी उलयनात, झगडी, ह्या घरा भितर नासमाधान, खोटेपणांत बुडोवन ह्या माज्जेच्या संवसारांत बुडोवन आमी गेल्या. आनी आमकां आयतारचें मिसी ना, मागणें ना, म्हज्या तितल्याक अशें जिवोवचें आसात. आनी संवसाराच्या चिंतपा प्रमाणे ओके हें सत फट सत करन अन्याय अक्रम सरकेम चिंतून जिवोवचीं आसात. तर आज आमचें साल्वासांव आमच्या हातांत आसा. आमी चिंतून पुरो हांव वचना, मिसाक वचना, मागणें करिना, बायबल वाचिना, कोणाकय काले नस्त जावचें न्ही. बगार म्हणजे आत्म्याक म्हाका नस जाता. ती फुलगत्र या हांवें स्वच्छते कश्टांत हांवें भायर जाय जाल्यार हांगा म्हाका पवित्र सभेन कशें जिये जाय म्हूण शिकयलां, पवित्र सोल्ल्यान शिकयलें कशें जिये जाय, तशें जियोन आमचें जिवीत बांदून हाडया. म्हाका भाव भयणीनो, आमी आमचें जिवीत वी शूड नॉट टेक आवर लायव्स लायटली. म्हळ्यार आमी एक क्षुल्लक जावन काडूंक नजो. वी शूड नॉट टेक लायटली. हांगा आमकां रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा, जबाबदारी आसा. आनी ती जबाबदारी आज पवित्र सल्लो आमकां दाखयता. ती जबाबदारी एजेकिएल प्रवादी मार्फत, मातेवाच्या वांजेला मार्फत आनी रोमा घरां बरयल्या पत्रांत देव आमकां सांगता.
तवळच्या काळाक न्हय आयच्या काळाक म्हाका हर एकल्यांक ही जबाबदारी आमी करन सुमयेच्या मेटान आमी सोमकोन ते साल्वासांव आमी जोडी जायी. त्या खातीर आयची सुवार्थ आमकां आशिर्वाद बेसा वाडूं दी आनी आमचे दी असली अस्कत काय कोटेपण पयस करूं दी. आमकां पवित्र आत्म्यान बरो नितळ करून दुसऱ्याकी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरची तसली बरें मोनू आनी बरें उतरां आमच्या जिवितांत आमी उलोवंक आमकां कृपा दिवं दी. मात्र न्हय देवातावन पयस असल्यांक मागण्यांद्वारे लागीं हाडूंक मागण्यांतावन पयस आसलेली ह्या सांगलेल्या प्रमाणे एक या दोग म्हज्या नांवान आसा दोग या तेग थंय हांव आसा जेजू आसा देव आसा थंय जेजूच्या नांवान आमी सांगता म्हणजे आज जेजूच्या नांवान ही स्वता प्रगट करतना हर एक लोक तुमी आयकतात. खंडिती जेजू आमच्या मदें आसा आमच्या ग्रहाणे तो आयकता आमकां तो गूण करता. सर्वेस्वर बापाक आनी काकुळदारात कर गांवळा बोकाणे दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा विशेष बापान सर्वेस्वर हांव मागता तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं आमकां बरो आनी आयच्या ह्या स्वार्थाचे आशीर्वाद एका कुटुंबाक तूं फावो कर. सगळ्या संवसारांतल्या लोकांचेर आशीर्वाद भारत गांवाचेर आशीर्वाद आमच्या कुटुंबांचेर आशीर्वाद घाल. जी कोण मागण्यांत नात कोटेपणांत आसात वायटांत आसात ह्या अनैतीक जिवितांत जिवन आसात तांकां सगळ्यांक फाटी हाडची कृपा दी. राग मोसोर हागे झगडें हट सगळें पयस करून अभिषेक कर. टच ब्लेस हेल फॉर युअर ग्लोरी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेच्या उतरान तुमकां भलायकी जेच्या रक्तान तुमकां सोडका. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो बा फ्रँकलिन सो शिवमोगा दिएसीस जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी मुखार करा आनी म्हज्या खातीर म्हज्या मिसावा खातीर मागा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी